पयल्या वाचपांत आमकां कोश्टोतल्या सेवकाच्या तिसऱ्या गिताची खबर मेळटा. हो सेवक निरपराधी आसतना आपल्या जिवितांत कोश्ट भोगता म्हूण इसायास प्रवादी सांगता. गुन्यांव नासतना कोश्ट अपमान सोसूंक ह्या सेवका लागीं कशें जाता काय? 5वे वळींत सर्वेस्परान आपले कान उगडले म्हूण सेवक सांगता. कान उगडप म्हणल्यार कितें? एक सेवक भेटयतना ताचो दोनी ताका देवा मुखार हाडटलो. एके रितींतल्यान एक सेवक आपल्या दोनया लागीं मोगा सेवेचो बांदपास थापतलो. ह्या मोगाच्या बांदपासाक लागून एक सेवक आपल्या दोनया पासत कसलेय कोश्ट सोसूंक तयार आसतालो. हेंच कितें ह्या कोश्टोतल्या सेवका सवे आमी पळयता. दुसऱ्या वाचपान सांत पावलू फिलिपकारांक एका आदल्या क्रिस्ती भक्ती गिताचो उगडास कोत्ता. कित्याक काय? त्या काळार फिलिपी रोमकारांच्या हाताखाल आसलेल्या तांची संस्कृताय आनी वागणूक रोमकारांक भाशेन जालोली. तशेंच जायतीं फिलिपकारां रोमी नागरीक जाल्ल्यान गुलामपण म्हणल्यार तांकां एक ख्यास्त दिसताली. समाजांत मनशांक व्हडपण आनी सन्मान आसल्यार तो शेगुणी मनीस म्हूण ते समजताले. शुभ वर्तमानांत मातेवा पोरमणे जेजूच्या कोश्टा मरणाचो इतिहास आयकला. निरपराधी जेजू कुर्साची वाट चलतना सिरेंचो सिमाव वाटेक सांपडटा. सैनीक ताका जेजूचो कुरीस व्हरूंक बेतीक लायतात. कुरीस पातकाची आनी लोजेची कुणा. तर गुन्यांव नासतना हो कुरीस हांवें कित्याक व्हरूं? कुरीस वतना म्हज्या इश्टांनी म्हाका पळयल्यार म्हाका कितें म्हणटले? इतल्या पयस तावन तोकून आयले आसतना आतां हांवें ह्या कुर्साचो भार घेवचो? जाप काडिनासतना जेजूच्या कुर्साक तो वेंग मागता. कुरीस सोडून कुशालकायेन पास्कांचे परबेक वचूंक कितेंय मांडणी काडूंक जाताली. पूण निरपराधी आसून लेगीत गुणगुण नासतना ओगेपणान जेजूच्या कुर्साक खांद मागता. जिवितांत निरपराधी आसतना कोश्ट सोंसतात तेन्ना आमी बोरव्याशाची बियां जोडूंक पावता. आमचे दर एका क्रिस्तांवाचे मुखी आपोवणे म्हणल्यार भागिवंत जावंक. हेंच सांत पावलू आपले चिटींत आमकां उगडास कोत्ता. देवाक जाय तें हेंच, तुमी पवित्र जाल्लीं. निरपराधी कोश्ट सोसून अन्नाक भागिवंतपणाचो मुकूट फावो जालो. जावं कुटुंबांत वो समाजांत आमी जायते पावटी गुन्यांव नासतना कोश्ट भोगतात. आमा मनशाक अपराध नासतना कोश्ट अपमान सोसूंक सोंपें न्हय. पूण आयज जेजू आपल्या कोश्टा मरणांतल्यान हें करून आमकां देख दवरता. सांत पावलू आयच्या दुसऱ्या वाचपांत जेजू भाशेन आमी मनशां कशीं निरपराधी जावनूय कोश्ट भोगूंक जाता म्हूण थावें करता. तर आमच्या कोश्टा वरवीं आमी दर एकल्यान भागिवंत जावंक वावरूंक फावो ती पावलां मारूंक दर एकल्या पासत आयच्या मिसाच्या बलिदानांत कृपा मागुया.